এই 31 सर्वेस्परा एकल्याच देवा पान सोडा 31 page 16. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनान नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनान नोमान तुका तुबो वर्तो तुबो वेगान तुझी मोहिमा सगळ्यात फक्त तुबो वर्तो तुबो वेगान तुझी मोहिमा सगळ्यात फक्त सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनान नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनान नोमान तुका. आयच्या मिसांत संपलेल्या लॉरेन्स थॉमस फेर्नांडिसाक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतम्या पासत आयच्या मिसांत मागुया. आयज वाडदीस समोर उमतात तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. कुर्जवेल मोंतेरो, मेगल फेर्नांडीस, आन्सेल फेर्नांडीस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. हे मिसाचे भेटेंत फावो ती पुरी बांदून घेवचे खातीर आमची पात कावड करून घेवया. दूख दवरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांतल्यान विचारून वायट आदारून बळ सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बांदून सदांच सांतवार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया. सरपददार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रायेचो आनी आमच्या थारुणाचो धोनी तुज्या पुतान विखरावलेल्या रोगतान दोळ्यान तुवें आमकां सोडयली. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायट विघ्नांतली
निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभोग चलयता सस्नच्या सस्नंक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून पिसिदियेचे आंत्योकेक पावतूच जुदेवांच्या देवस्थानान उबो रावून म्हणलें, म्हज्या भावां भयणांनो, अब्रामांचे कुळयेच्या पुतां धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतेल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजाल्याक लोकांन आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखो नासतना न्हय म्हूण सोणवाराच्या सोणवारा वाचतात तीं प्रवाद्याची उतरां समजनासतना ताचेर मोरणाचें फॉर्मोण मारलें आनी तीं घोडोन येशी केलीं. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मोरणाचें फॉर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलेलें आसलें तितलें शात्ती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधीन निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलियांत ताण आपणा बरोबर जेरुजाल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोरचे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक भासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमां तांच्या भुरग्यान तांय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां पुरगोट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रान अशें बरयलेलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. आमचो जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सगळीं म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां मदें तुजें दायज करून दितलो. शेकानशेक सगळी प्रितूम तुजी आदीन करतलो. लोखंडाचे बेतकाटेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारबाऱ्यानो चुत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें बें धरात आनी तरतरून ताका पांये पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयवा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां
स्वत तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां स्वत तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी भरतलो अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तुमकूय वेता येते आमी नकळो तर वाट कशी जाणो जातले हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाची वचना बगर म्हजे बोलवी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. आकाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मुखार भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना म्हजे विरीत. वाटो जिनोस्वार आसात, तर हांव खंय वेतलो तें आमच्या मनांत पयलीं येवंक जाय. त्या प्रमाणे आमी वाट वेंचून काडटा. जर तर हॉस्पिटलांत वेता, वावराक वेता, शाळेक वेता, इश्टा मित्रांगेर वेता, खंयसरूय वेता जाल्यार खंय वेता तें मनान धरून आमी वाट वेंचून काडटा आनी सालमती त्या थारायल्ल्या जाग्यार पावता. जेजू वाट आमकां बापाशी वचपाची. ताणें दाखयल्ली वाट आमी चल्ल्यार बापाशी पावतले हांव जेजूक मानतले हांव. जेजू सत सत आसा आनी फोट आसा. फोट उलयता तेन्ना आमी जेजूक दुखयता, जेजूच्या इश्टागून ते कुशीन सोरता. सत आमी जियेता तेन्ना जेजूच्या एकचारांत आमी आसता. जेजू आमकां जिवीत दिता आनी हें जिवीत दिलां जाल्यार आमी बोरतेन जिवंक तो दिता. बिशप फुलटन शिन म्हणटा, मॅन फुली अलायव इज द ग्लोरी ऑफ गॉड. मनीस बोरतेन जियेता तेन्ना जिवितांतल्यान देवाक तो मोहिमा दिता. तर आमी जेजून दाखयल्ली वाट विचुया, जेजून दाखयल्ली वाट चलुया, जेजून दाखयल्ले वाटेन दुसऱ्यांकूय हाडुया, जेजून शिकयल्लें सत शिकुया, नियाडुया, मनान काळजान घडोवया, जिवितांत सांबाळुया. आनी जेजून जिवीत दिलां तें बोरतेन जिवन ताका मोहिमा दितलें आमचें जिवीत जावंक हाचें मिसाल मागुया. भेटोवन आमी गायन गावुया. सी सोडा दुपाचो जसो पोरमोड, पान 30 आनी 5, C16 पेज 35. Orvisvora, Ordana, Somesari, Vedoci, Orvisvora, Ordana, Somesari, Vedoci, Duvaso, Zoso, Pormo, Zorda, Vizvori, Amci,
소매산이 외도지 얼음에 쏘라 얼마나 소매산이 외도지 외리지 너더러 두지 너인가 원하를 봐봐 어디지 남지 못리 마누게 알자니스라 얼음에 쏘라 얼마나 소매산이 내도지 얼음에 쏘라 얼마나 소매산이 내도지 म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सरपोतदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आयकेस पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळे लायन मानून घे तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन 아멘 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परानाय उबारना सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया तुवें मातशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर काळी आमी तुका वाकडणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुढोधी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकडणी व्हडत्या धोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सोपुनाय दिली जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povit, 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 Avanaco sorvespor tu, Sorgani samsar, volia tuja voi Boba, o sorgi tu kazoi sur, sorvespora cinami, etata kazoi, o sorgi tu kazoi sur. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मारून संसंग बेतचे आदीन ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समयास्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त येयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुरपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा कृपेतमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी हांव 14व्या आमच्या पाप साहेबाक, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाक, सिम्याव ताच्या आदारी गोवड्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां बांडोली. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर्वांनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेजू दाखयता ती वाट चलूंक, जेजू शिकयता तें सोत उच्चारूंक आनी जेजून दिल्लें जिवीत भोवतेन जिवंक जेजूच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडरा जेजू क्रिस्ताची येणयाक आमी बोरमाशान उतरकता. तर आमकां तुज्या उदका वतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरंदोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांत. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दी.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जन्मचे म्हाका पवना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Cresta-te cor, cresta-te cor. जेजूक आमच्या काळजान शिवतना गायन गावुया. D17 जेजू म्हज्या देवा, पान 50 आनी 6. D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता येवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, आवडेता येवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेंच म्हजें.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली. तो दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरना वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचो भाव मिंगल डायस सांतीस वाड्यांतलो सोंपला. ताचे ओतम्या पासत आनी दुखेस गोऱ्या पासत आमी किरीतपणी आमच्या मागण्यांत मागुया. इतर केन्ना तो उपरांत गमयतले. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पोत विधा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. E4 देवाक आर्गां दिवया. आमी तिसरो श्लोक गावचो. E4 पेज 78. E4 पेज 78. देवाक आर्गां दिवया. देवाक वासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक वासुया. तिसरो आमचे जिवीत आभार मानू तुझे. ओरण प्रीती सासनागली की पदर गया काळजा.